जुआंव बातिस्ताचे मरण। त्या दिसांनी जेजूची किती उपराचा हेरोदीच्या कानार पडली आणि ताणे आपल्या राजवाड्यांतल्या मनशाक म्हणले, जुआंव बातिस्त हो तो मेलेल्यांतलो जिवंत जाला, देखून ताचे वरवीं ओचोरयां जातात। हेरोद्यास म्हणलोले आपल्या भावा फिलिपाचे बायलेक लागून हेरोदीनूच जुआंव बातिस्ताक धरून बांदलोलो आनी बुणकुडींत घाल्लो, कारण जुआंव ताका म्हणटालो, तुज्या भावाचे बायलेक तूं घेवन आसाय तें तुजें कर्तूब सारकें न्हय। ताका तो जिवेशी मारूंक सोदतालो, पूण लोकांक भियेतालो, कित्याक लोक जुआंवाक प्रवादी म्हणटालो। उपरांत हेरोदीच्या जल्माच्या दिसा हेरोद्यासाची धूव सगल्या मुखार येवन नाचली आनी हेरोद इतलो खुशी जालो की आपणा कोडे की ती मागीत तितलें तिका दितलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें भासायलें। आवयन तिका शिकयलें तशें तिणें म्हणलें, जुआंव बातिस्ताची तोकली एका ताटांत घालून म्हाका हांगासर हाडून दी। राजा कोंती बरीत जालो, पूण सोपुताक लागून आनी पंक्तीक बसलोल्यांचे बिडीक पडोन ताणें ती तिका दिवंक लायली आनी मनीस धाडून बुणकुणींत जुआंवाचे शीस कापले। ताची तोकली एका ताटांत घालून हाडली आनी चेडवाक दिली आनी ताणें ती आपले आवयशी व्हेली। जुआंवाचे शीस आयले आनी ताणें ताची कूड व्हरून निकिपिली आनी वचून जेजूक ही खबर दिली। देवाचें उतर हे देवाचो व्हड उपकार।